नमस्कार पोया प्राइम खबरो। सरकार सुप्रीम कोर्टाचो पुराय आदेश लायतलो चालीक मायनिंग महामंडळ लिजांच्या पावण्याची गरज ना। अभयारण्याचे 10 किलोमीटर वाठारात मायनिंग बंदी ना। मुख्यमंत्र्यांचो प्लान जाहीर। अपना घरातल्या भुरग्यांचो धुडगूस पुलिसांक फातरायले। वातावरण तापले। दोग जखमी पुलिस मेडिकलांत। भुरगे म्हणटात भायर सोडिनात। अधिकारी म्हणटा सोडूंक मेळना। वास्को भर शारांत बिरेस्तारा राती जाल्ल्या मोटरसायकलींच्या ॲक्सिडेंटात एकलो सोंपलो। दुसरो गंभीर, मात मरण आयिल्ल्याची कूड दवरूंक चिखली मोर्गांत ना जागो। बायला संघटनांनी आवाज काढल्या उपरांत बार्रां फांतोडेर मेरेन उक्ती दवरूंक दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो फाटीं। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा सरकार थारायता बार्रांचेर धोरण। आणि ताळगांव पंचायतीचो प्रचार सोंपलो। मतदान आयतारा। बीजेपी आणि बाबूश पॅनल आव्हानां रंगार। बीजेपी समर्थकांची 2 पॅनलां। पर्रीकार म्हणटा ताळगांव आपूण जाग्यार घालता। खबरो विस्तारान। सरकार सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पुराय चालीक लायतलो। मायनिंग महामंडळ आणि लिजांची पावणी करपाची गरज सरकाराक दिसना। अभयारण्या सावन 10 किलोमीटर वाठारात मायनिंगाचेर बंदी ना अशें म्हणत मुख्यमंत्री पर्रीकारान सुप्रीम कोर्टाचे मायनिंग आदेशाचेर सरकाराचो एक्शन प्लॅन जाहीर केलो। सरकार जून म्हणल्यार पुराय पारदर्शक मायनिंग धोरण थारायतलो। मे सोंपता म्हणल्यार मायनिंग खात्याची मोठ्या प्रमाणात फेररचणूक जातली म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान मिडियाक उलोवन दाखयलें। कोर्टाचो निर्णय इम्प्लिमेंट इन टोटो सरकार करतले। 2 महत्वाचे फायंडींग आसा। लीज नीड नॉट बी ऑक्शन्ड, तुमकां पेजी सांगता। आनी दुसरें फायंडींग आहा की 10 किलोमीटर भितर कोर्टान कसलीच बंदी घाल्ली ना। स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी विथीन द फ्रेमवर्क ऑफ मायनिंग एंड मिनरल डेव्हलपमेंट एक्ट एंड द रूल्स देअर अंडर, एंड अकॉर्डिंग टू दॅट पॉलिसी द अलॉटमेंट ऑफ any mining concession or lease or anything has to be carried out. The only thing which I have ruled out, which state government will not do, is form a corporation. Very emphatically I sangta, I don't want one more source of corruption in the mining. At the same time, interest of all those who are involved in mining from the beneficiary side and not the mine owner. Parat sangta, leaseholder will be also in the list, but the primary concern for the state government is workers, those whose business are depending on the mine. Economic activity in the region is the more important aspect. While deciding our policy, we will take this factor into consideration. About taking action after the election code is over, the full mining department will be revamped. We may go for a small quantity which is on the jetty and MPT, because MPT चा डॅमेज करत नसताना वाटता त्या फुडल्या 4-5 दिवसांनी आम्ही 2-3 दिवस सोमार पर्यंत हाजेर निर्णय येतलो। थोडीशी क्वांटिटी, जी क्वांटिटी थंय रावप हे हिताचे ना, पण वी आर नॉट गोईंग फॉर अ मेजर ई ऑक्शनिंग बिकॉज ते ट्रकांचे मुवमेंट बी हो विषय जावपाचो आहा। दुसरो इंटरनॅशनल प्रायस आर नॉट व्हेरी फेवरेबल एट दीस मोमेंट। सो 165 कोटी कितें जमा वी आर एनालायझींग। आमच्या हिशोबान साधारण थोडे पयशे 30-40 कोटी रुपया आमकां सायडीक काडून दवरचे पडटले टू पे द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन एज पर द कोर्ट ऑर्डर. द सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर इज एक्चुअली कवर्ड इन अवर एम्प्लॉयमेंट स्कीम. वी विल एनहान्स इट to cover the court decision. We will keep money aside and ask MPT to substantiate and prove their claim, because कितें मागले म्हणून मेळटले अशें न्हय. तितले पयशे ताणें जे मागल्या ते अर्धे पयशे काडून आमी डेपोजिटान दवरतले. द रेस्ट ऑफ द मनी आफ्टर दीस एक्सरसाइज इज कॅरीड आउट विल बी क्रेडिटेड टू द स्टेट अकाउंट. मेरशे अपना घरातल्या भुरग्यांनी शुक्रारा धुडगूस घालो. थंयच्या पुलिसांक फातरायिल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. पोन्ने गोंयच्या दोगा पुलिसांकय बरोच मार लागलो. तांकां जीएमसीत घालचें पडलें. पुलिसांची मोटरसायकल काबार केली. अपना घरातले सामानय भुरग्यांनी फोडलें.
अपना घरांतल्यान भायर सोडिनात म्हूण भुरगे चाळवल्ले. कोर्टाचो आदेश नासतना सोडूंक शकनात अशें थंयचे अधिकारी सांगतात. मेर्शेच्या अपना घरान शुक्रारा सकाळी वातावरण बरेच तापले. थंयच्यान भायर सोडिनात म्हूण भुरगे चाळवल्ले. भुरग्यांनी पुलिसांक फातरावंक सुरवात केली. पुलिसांची मोटरसायकल फातरायली. अपना घरांतले सामान फोडले. अपना घरांतल्या सामानाचे बरेच लुकसाण जाला. थंयचे अधिकारी आनी स्टाफान भुरग्यांक थंड करपाचो यत्न केलो, मात तांकां तें जमलें ना. हातूंत 2 पुलीस जखमी जाले. ते सकयल पुलीस आयलो आनी ते म्हणून ते वायट जाले आनी पळय ते सकयल गेट उगडून धांवले आनी मागीर तेंच्यांनी मस्ती केली. अंदाज उंदाज तोडाफोड केला, सगळी केले. चाळवल्ले भुरग्यांनी पुलिसांक आनी अधिकाऱ्यांक गाळी घाल्यो. 3 वरां परिस्थिती अशीच उरली. दनपार मेरेन परिस्थिती नियंत्रणा खाला आयली. अपना घरान आमकां बंद करून दवरल्यात, आमी बेजारल्यात अशी ह्या भुरग्यांची कागाळ. अपना घराचे कंपाउंडा भितर खेळपाक दिनात म्हूण ते चाळवल्ले आनी ताका लागून तांणी हो धुडगूस घालो. हम लोग बस खेलने के लिए परमिशन मांग रहा था, इसके लिए मारा. वो सर ने कांच से मारा, ग्लास लेके. किसने मारा? वो सर अंदर है. भुरगे अपना घराचो उपसंचालक दशरथ रेडकाराचेर आरोप करतात. ताणेच खंय तांकां मार घालो. रेडकार म्हणटा तशें कांयच ना. कारण नासतना भुरग्यांनी धुडगूस घाला. लेफ्टाची एंट्री केली, ग्लासार हात मारला, तो ताका लागला सारको. कोर्टाची मान्यताय असल्या शिवाय भुरग्यांक कशें सोडपाचे असो ताचो प्रश्न. आयज सकाळी ते इतले वायलंट जाले की तांकां ते फक्त हें करताले, आमकां वचोंक सोडा, आमकां घरा सोडा म्हणटा. पण जेन्ना ते भुरगे सांगत 4 कोड आसा, एक CWC नॉर्थ आनी CWC सावथ, तसो JJB नॉर्थ आनी JJB सावथ. जो पर्यंत कोर्टाची ऑर्डर मेळना तो पर्यंत आमी तांकां सोडूं. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुळशीदास च्यारी आनी सुशांत पळ. वास्को भर शारांत बिरेस्तारा राती जाल्ल्या मोटरसायकलीच्या एक्सिडेंटान एकलो आगताक गेलो. गेला तो सुरेंद्र कसाळकर, हिडलँड सड्यार रावपी. ताचे वय 36. दुसऱ्या मोटरसायकलवाल्याक बरोच मार लागला. रायन सिक्वेराक SMRCत घाला. तो मांगोर हिलावेलो. दोनूय मोटरसायकलींनी समोरासमोर धपको दिलो. मात मरण आयिल्ल्या कसाळकराची कूड दवरूंक मॉर्गांत बिरेस्तारा राती उसरा मेरेन जागो नाशिल्लो. उपरांत ताची कूड GMCच्या मॉर्गांत व्हेली. GMCच्या नव्या मॉर्गाची दुरुस्ती अजूनय चालू आसा. बिरेस्तारा राती वास्को शारांत सुमार 1:15 हो एक्सिडंट जालो. 2 मोटरसायकलींनी सरळ समोरासमोर नेटान धपको दिलो. एकलो आगताक गेलो. दुसऱ्याक बरोच मार लागला. एक मोटरसायकल वास्को सावन सड्यार वताली. दुसरी वास्को सावन न्यू वाड्यार येताली. एक्सिडेंटान आगताक गेलो तो हेडलँड सड्यावेलो सुरेंद्र कसाळकर. रायन सिक्वेराक बरोच मार लागला. ताचेर SMRCन उपचार चल्ल्यात. GA 063942 आणि GA 067152 यमा मोटरसायकल. आ दोघे ऑपोजिट डायरेक्शन येताले. आनी दोघे आलो. मात मरण आयिल्ल्या सुरेंद्र कसाळकराची कूड दवरूंक चिखलेच्या कॉटेज हॉस्पिटलांत जागो नाशिल्लो. बिरेस्तारा उसरा राती मेरेन ताची कूड भायर उरली. चिखले हॉस्पिटलांतले मॉर्ग पुरायपणान चालू ना आनी दोतोरांनी सारकी म्हायती दिवंक ना असो लोकांचो दावो. प्रुडंटान हाचेर हॉस्पिटलांतल्या दोतोराक विचारले, मात ड्युटेर आशिल्ली दोतोर चारू पडबीर उलोवंक तयार जाली ना. Sorry, you cannot take my interview. I'm a government servant. I'm not talking to you. You cannot do this without permission from higher authorities. And you cannot call somebody government servant. निमणे कसाळकराची कूड GMCच्या नव्या मॉर्गान व्हेली. चिखलेच्या हॉस्पिटलांतल्या अधिकाऱ्यांचेर लोक बेजारले. सर हाडली एक्सिडंट जाता बॉडी णवांक पावली जाल्यार तेजे अजून पर्यंत तेंच्यांनी हांगासर हितून मॉर्गेसून घालपाक कितें हें करूं अरेंजमेंट करूं ना तेजें. तर हांगासर ते आसा म्हणटा जाल्यार कित्याक ही चलना. डॉक्टर आसा डॉक्टर कितें म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना म्हणटा कित्याक चलना ती. 6 म्हयने जाला ते ह्या म्हणटा मॉर्गेसा खातीर पयशे दवरून गव्हर्मेंटान तांकां हें करपाक चलोवपा खातीर दिता कित्याक चलना काय आमी तें विचारता तांकां. डॉक्टर म्हणटा आपल्याक काय खबर ना म्हणून. बॉडी आतां ते घेवन नाचतात ते मडगांव व्हरता खंय बांबोळे व्हरता काय खंय आतां सोदून घालता जाल्यार कोणाक खंय हें करपाची खबर ना आतां. बॉडी वॉज ब्रॉड डेड जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी इमिजिएटली सांगपाक जाय आसलें ताका शिफ्ट करा बांबोली नाल्यार हॉस्पिटल. हेंचेर मॉर्ग ना कांय ना. 6 म्हयने जाले गव्हर्मेंटान हांकां मॉर्ग दिला. गव्हर्मेंटाक ब्लेम करना. गव्हर्मेंटान मॉर्ग दिला जाल्यार हेंचे जे ऑथॉरिटी आहा हेंचे घेवन बसला हे मॉर्ग. हे भाजी आनी दूद बीन दवरता दिसता. मॉर्ग ना आनी जाल्यार हेंच्यांनी बॉडी दवरप न्हू. ताका थंय दवरलेलो कंडिशन वॉज बॅड आनी थंयच दवरलेलो. आतां आमी येयले मातशें हालचाल केली म्हणून तो खंय तरी पावला. आतां पळयात GMCच्या नव्या मॉर्गाची परिस्थिती. हे नवे मॉर्ग सुरू जातनाच मोडले.
ते जाग्यार घालपाचें काम फाटले 2-1 म्हयने जाले चलता. नव्या मॉर्गान कुडी दवरूंक 102 कॅबिनेट्स आसात. सध्या फक्त 25% कॅबिनेट्सांनी कुडी आसात. पोन्न्या मॉर्गान 60 कॅबिनेट्स आसात. मात थंयची 48 कॅबिनेट्स भरल्यात. तातूंतल्यो सुमार 30 कुडी मेडिको लिगल केशींच्यो. फाटल्या 2-1 वर्सां सावन ह्यो कुडी मॉर्गान पडून आसात. जीएमसीच्या नव्या मॉर्गाचे दुरुस्तीचें काम चल्लां. पोन्न्या मॉर्गान फक्त 12 कुडींक जागो उरला. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.